सी आता ह्या दिसांनी बरो पावस पडलो आसा आनी आमी पळयतात की इट हॅज रीच टू 93% ऑफ इट्स 100% जावपा खातीर आनी 7% आसपाक जाय. असोच जर पावस पडलो आमी आतां पडटा तसो जाल्यार म्हाका दिसता की एका आठवड्या भितर ओवरफ्लो जातलें आनी एक फावटी ओवरफ्लो जालें वी हॅव रीच टू दी ऑप्टिमम. मागीर जें आसा तें ओवरफ्लो जाता. इट कंटिन्यूज टील नोव्हेंबर. आमकां अशेंच जालें जर जाय जाल्यार फुडलो साठो आमकां फुडल्या वर्साकय आमकां उदक मेळटलें कळ्ळें न्ही. ओवरफ्लो जावप हें अत्यंत गरजेचें. ओवरफ्लो जाले नंतर कितलोय पावस पडलो म्हणून काय आमी स्टोर करपाक शकनात. सो आय बिलीव इन ऑल अक्रॉस दी गोवा ऑल आवर रिजर्वयर्स हॅव कमिंग टू इट्स फूल हें एक आठवड्या भितर सगळें फूल जातलें. सो इट वील टेक केअर ऑफ आमचे परत मे म्हणल्यार. सर एवरीबडी इन पंचायत लेवल सगळेच आयज काल डिस्कशन करता ऑन कॅरींग कॅपेसिटी आनी जेन्ना कॅरींग कॅपेसिटी उलयता तेन्ना 3 मुद्दे येता उदक लायट आनी रस्ते. सो उदकाच्या विशयाचेर उलयता आसतना एनी एडवायस टू पंचायत वेन दे आर गिविंग परमिशन्स फॉर हाय रायज बिल्डिंग्स एंड ऑल. See, right now our requirement of water is 700 mld and we have 700 mld. However, there are some leakages. It's because of that the water amka pauna. We are trying to fix the leakages. Now this year तुम्ही पळयलें आसा की in the month of May पयलीं सगळे कडेन स्कार्सिटी जाताले, वॉटर टँकर धांवताले, कोण तरी घागरी घेवन येताले दिसताले. दिस इयर हॅव यू सीन आमी टँकर म्हणटा ते 90% काडले. आतां उरल्या ते ओन्ली म्हणजे कांय इमर्जन्सी म्हणून टँकर वापरतात. टँकर खंयच वापरना. इमर्जन्सी 90% टँकर पयलीं आशिल्ले न्ही. समज 100 टँकर आसले आमी 90 काडून उडयले, 10 उरल्या. अशे परिस्थितीचेर हाडला आसतना आमकां वॉटर स्कार्सिटी मेळना. आनी आमी जे पळय फाटीं हें घेतलें न्ही जुनाच्या 16 तारखेर पसून सांगलें आनी 2 म्हयने पसून उदक उरतलें. अशे परिस्थितीन आसतना परत पसून आमचे कडल्यान जें जाय आमी पळोवपाकच जाय कॅरींग कॅपेसिटी वॉट गोवा. बट इन टर्म्स ऑफ वॉटर वी वील नेवर म्हणजे कशें हें जावचें ना प्रॉब्लम. वी वील एडवायज दी पंचायत टू इन्फॉर्म. इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जावपाक दिनात ना. जर जाय जाल्यार आमकां आमचें कॅल्कुलेशनच करपाक मेळना. आमकां प्लॅन करपाक जाय न्ही फॉर नेक्स्ट 5 years. कितले MLD प्लांट आमकां नवे हाडपाक जाय, उदक मेळपाक जाय. काडीत रावले आनी अकस्मात जर तांकां एक कायदो आयलो आनी मागीर तांकां कनेक्शन दी म्हणलें जर जायत एकदम आमकां चड मेळटलें. वाय आय एम आस्किंग यू बिकॉज काल फोंड्यांचो लोक वॉटर डिपार्टमेंटान गेलो उदकाच्या विशयाक लागून. फाटल्या दिसांनी म्हणलें ताणें सरकारान तांकां आश्वासन दिल्लें की उदक सारकें येतलें. आजुनूय फोंड्यांच्या भागांत देखून उदक आयज तुमी गेले जर जाय जाल्यार यू वील फायंड अ डिफरंट सिनेरियो. काल आमी सांगला पयलीं सान डिक्लेअर केल्लें आसा. आमचे इंजिनियर गेलो 8 दीस सी गेलो थंय. पयलीं सॅटर्डेक गेलो. ही कॉल्ड ऑल दी पीपल दॅट विदीन वन वीक आय वील फिक्स ऑल दी प्रॉब्लम. आनी एक नवी पायपलायन ले डावन केली ती सपना म्हणटा ती. ताणें सांगिल्लें की काल आपूण घालता पूण त्याच दिसाक ते गेल्या. यू वील फायंड तांचे रिक्वायरमेंट्स आसा ते दुसरे कडच्यान पायपलायन घालून तांकां केल्या फुलफील केल्या. आतां हो आसा पयलीं एक अपार्टमेंटाचो प्रॉब्लम हे अशें जातले एक खंय एरिया. इट इज नॉट द टोटल विलेज इज विदाउट दी वॉटर. आनी अशें सिओलीक जाल्लें. सिओलीचे लोक मागीर म्हापशा पावले उदकाच्या विशयाक लागून. आतांय पळय थोडे जर हायल्स आसा पळय न्ही ते प्रॉब्लम केन्ना केन्ना येवपाक शकतले. हायल्साचेर उदक कमी आसा म्हणून न्ही. तूं जेन्ना प्रेशर थंय वचपाक वावडयता त्यो हांगा फुट्टा न्ही. सो विदाउट टेकिंग दॅट इज वॉट विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम दी पंचायत इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जावं बाकीचें आनी मागीर तांकां परमिशन मेळटा आनी दे क्लेम दॅट इट इज अ लिगल. आमकां पयलीं वायबिलिटी करपाक जाय ती पायपलायन ले डावन करपाक जाय. ऑल ऑफ सडन ही हॅज टेकन ऑक्युपन्सी टुडे अँड टुमॉरो ही गोज अँड आस्क फॉर अ पायपलायन. वी वील नॉट हॅव अ इन्फ्रास्ट्रक्चर. सो त्या खातीर आमकां जेन्ना बांदता बिल्डींग जेन्ना येता कॉम्प्लेक्स जेन्ना येता तेन्ना वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवपाक जाय म्हूण आसता. बांदून जातकच थोडे येता आनी मागीर मागतात. पण हितून तुमी पंचायतीचेर मातशी बडी हय ते आमी काडलेले आसा कळ्ळें न्ही. पंचायतीक लायसन्स दिता आसतनाच आमी सांगतात. बट समटायम्स जाता थोडे पूण समज तूं पंचायती फाल्यां हें तुमकां इन्फॉर्म केला तुमी एक्शन घेतले त्या पंचायतीचेर. ना पंचायतीक इन्फॉर्म न्ही. कांय वेळार कितें जाता हांव बिल्डींग बांदता आय वील मेक माय ओन अरेंजमेंट म्हणटा आनी तो घेता आनी देन ही कम्स टू PWD. देर आर सर्टन एरियाज बिल्डिंग्स तांणी डिक्लेरेशन पयलीं दिवन वता ते आय वील मेक माय ओन अरेंजमेंट आनी तशें. मागीर ते मागतात आमकां दिवचे पडटा बिकॉज दे आर सिटीजन. सम क्लॉज टुवर्ड्स पंचायत व्हेन यू टॉक अबाउट दिस. या इन पंचायत जेन्ना पळय ताका TCP आमी घालना ते TCP दिता पळय न्ही तांकां क्लियरन्सीस इट दोज कंडिशन्स आर पूट.
Sometimes everything people don't follow. They are our own people. So we have to People don't follow, panchayat don't follow. पंचायत पसून घालता इट इज पंचायत तांकां कंस्ट्रक्शन लायसन्स दिता तेन्ना घालतात कळ्ळें न्ही मागीर ते येतात न्ही केन्नाय तुमकां जर मागीर आतां सांगलें जर जाय उदक मेळना म्हणटलें हू इज गोईंग टू फायंड आवट ताजें कोण पोस्टमार्टम करपाक वता पोस्टमार्टम आमच्यान जाता